हाय गुड मॉर्निंग केशें आहाय सगळीं आहाय बरी हांवूय आहा बरें सो आयज हांव व्लॉगिंग करता फ्रॉम द कार वॉश सेंटर आयज आमी आमगे कार वॉश करपा येयलें आनी बरी व्हडली लायन आहा आम नंबर मेळ्ळा 20 थंय सो आतां स्टील 8th कार गेलो आहा फॉर वॉशिंग सो बरो टायम लागतलो की 2 hours लागता ती खबर ना आनी फाल पब्लीक हॉलिडे न्हू फाल दशेरा आनी गांधी जयंती सो ताका लागून सगळीं आयज आपणे कार वॉश बनयताय दिसताय आनी टायम जाला 10 जालीं मातशें बेगीन येयलो जा पयलीं मातशें बेगीन नंबर मेळटालो बट आसूं सो आतां कारां बसून आहा मोटरां बसून हांव व्लॉगिंग करता आनी विंडोज मातशें क्लोज केलें की ते चड ते वॉशिंग आवाज बी येतना मागीर खबर ना कार वॉश करपा वयतकच हांव इसो व्लॉगिंग करता ते बोंद बोंद चलत करपा दिसता कित्याक थिंग बसपाकूय प्लेस ना चेअर नाही बेंचीजूय नाही कांय ना ओके सो तुम च्या बी पिली आयज हांवें बन्स खायले मामान स्वीट पोटेटोय केल्ले बट बन्स खायले आनी च्या बी नासता येयला सो 9 भायर सरपा आसलीं बट मातशें लेट जालो 9:30 भायर सरलीं आनी केसो पावस ह्या दिसांनी न्हू सारको गोग्यांनी पडटा आनी पावसा लागून आनी हे फोंडकुलां आनी सगळे रस्ते सगळे काबार जाल्याचे तेका लागून आख्खी गाडी डर्टी जाल्या सो सगळे हे मेळ्ळो उदक बी ते दाट जाता न्हू सो हांव म्हणलें कार वॉश करून या आनी आतां मातशें पावस थांबलो आहा आयज ना दिसता पावस सुकार असो बरें दिसता कंटिन्युअसली पावस पडटकच मागीर आनी लेजी फिलींग येता बेजार येता आनी कार सावळी आहा थिंगा पार्क केल्या आतां मातशें मुखार गेजा वता आसतलें वताचें मागीर हीट जाता न्हू गरम जाता की गाडी बसों जायना मागीर गाडी सो आतां हांव एकलें येयलो ना धाडाय आहा मुखार सो थिंग मुखार वचून आहा सो ही गाडी मुखार मुखार वयता हांव मुखार मुखार वयता आनी हेसो कामां बरो टायम लावता न्हू थिंग लागीं कांय ना अशें खंय वयता म्हळ्यार बाजारूय पयस हें मडगांव मारगांव आहाय आमी बाजारूय पयस आहा आनी लागीं कांय ना सो मुखार पावला आमी ते येतले गाडी घेवन वयतले दुपा आतां चोयता हांव वचून उबो रावता ते सो हें न्हू खंय पडटा म्हाका खबर ना हें वदां आख्खें म्हणटाय जाल्यार गोगोल म्हणटाय जाल्यार हांव कन्फ्यूज जाता सो अशें करून कामां बी वयता जाणा कॉलेज मागीर कामां वयता जावन बी हांव भोंवन थोडी ते प्लेसीस हांव जाणा बट एंटायर म्हळ्यार उंच एरिया फ्रॉम वे टू वे गोगोल पडटा फ्रॉम वे टू वे आख्खें पडचंय तें खबर ना कन्फ्युजन सो मागीर दिसता तें आख्खें आय एम नॉट श्योर कार वॉश जालें बेगीन जालें अशें आतां आमी वयताय घरा One eternity later. ते बिकना उकडपा जाय आतां ग्रावंड नट्स बिकना रेडी जालीं उकडलें आतांच उकडलें कळ्ळें वांटाय आतां बिकना हे हाचे बिकना खावपाक जाय हांवें खायली ऑलरेडी पूण विडियो शूट करूं जाय मग परतून कंटिन्यू करता मागीर खावपाचें बरीं आहाय पावसा तेंपा चड बरें लागता न्हू कोण कोणें फेवरेट तुमगेली बिकना ग्रावंड नट्स बरी मोठी हाय सो हांव खाता कॅमेरामॅनाकूय खावपा जाय ओके बाय बाय
आय विल मीट यू लेटर. The next day. सो हाय, कशें आहाय सगळीं? आहाय बरीं? आयज हांव येयलें प्लांट नर्सरी, प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स घेवपाक. ओके, बेश्टी इंडोर प्लांट्स न्हू, फ्लावर प्लांट्स घेवपाचे. हें न्हू मडगांव आल्लेम आहा चोय ते वता. सो हे आमचे बरोबर फ्लावर प्लांट्स आनी इंडोर प्लांट्स शॉपिंग. सो ब्युटिफूल पॉट्स एंड डिफरंट कलर्ड फ्लावर्स जाल्लीं. मुगे मामान फ्लावर्स चड आनी चड लायक जाता ही चोय भोंवता फूल सोदपाक. जायतीं जाणां आसतलीं जीं गार्डनींग कोत्ताय. तुमकां लायक जाता गार्डनींग फ्लावर्स न्हू ते भाशेन मुगे मामाकूय लायक जाता. सो हे डिफरंट टायप्स ऑफ फ्लावर्स आहा हिंगा 200 रोजीस, शेवतीं, झिनियाज आनी हिंग पॉट्स चोय ब्युटिफूल न्हू. लॉकडावनान हांवें जायते पॉट्स घेतले डिफरंट एनिमल फेसीसाचे म्हाका आहाय ते. ओके, आनी चोय इंडोर प्लांट्स बरें दिसता न्हू इन द ग्रीनरी. सो आम जे फूल सोदपा आयिल्लीं ते फुलू ना आनी आहा जाल्यार ते फूल न्हू ब्लूम जालो ना. म्हळ्यार ते न्हू प्लांटू आहा बट तो कलर उंच तो कितको आम आयडेंटिफाय कोतलीं. सो म्हणटाय ते पळय तो कलर म्हूण, बट आम ते फूल ब्लूम जालो जाल्यार कोटालें. सो मामा हिंगा चोयता ते न्हू एक तो कलर जाय म्हणटकच आम केशे भाशे सोदून दिवपा पडटे. बट तें हूंय ना, गोंय नाच जाल्यार आम कितें करपाचें न्हू, हूंय सो हाडटलीं आनी हूंय मेळटा आसता ते न्हू विडियो बी चोयलो आसतलो ते फुलाचो. आनी आम ही नर्सरी न्हू हिंग सोण मागीर आमी मडगांव नर्सरी गेलीं. ओके, मडगांव ती एको आहा चोय टाटोज थिंगा हॉस्पिसियो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा चोय थिंगाय गेला आमी. सो आमकां हूंय मेळना ते. आनी चोय कितू ब्युटिफूल दिसताय. एक कलर्स म्हाका चड लायक जाताय. पितुनिया, विंकास आनी सगलें ही बरीं दिसल म्हाका सारकीं. तुमगे थिंगा आहाय, तुमगे गार्डन आहाय हे कलर्स, ही प्लांट्स, ही फ्लावर पॉट्स तुमगे थिंगा आहाय? आमूय सावूय पावलीं, मडगांव सा नुवें पावलीं, नुवें सोदपा फुलां. कितू 4-5 नर्सरी भोंवला आमी आनी मागीर ते कलर मेळो ना मू आम मागीर एक आमको आहात तेसलो कलर बट इन अ डिफरंट शेड तो तें फूल घेयला आमी. सो हे नुवें नर्सरी फर्स्ट टायम येयल्ली आमी. नुवें नर्सरी. सो एक फ्लावर सोदपा येयल्लें ते मडगांव बी सोदिल्लें मेळो नासलें. सो हिंगा मेळटें म्हळ्यार तो कलर जाय तो मेळना बट डिफरंट कलर. तो कलर आमको ना मू मामान घेयलें. हिंगाय बरें फर्स्ट टायम येयलें आमी. न्यू धाकटीशी आहा नर्सरी.